दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशववामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्योजात शङ्कर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरुरूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। बोलो महारुद्र हनुमान की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, खरेंची तुमकां कितले आवड लागली हें पळोवन हें आयकून म्हाका इतलें बरें दिसता असो। हें समाधान आसा न्ही, हें केन्नाय शाश्वत समाधान। हें खरेंची कसले जावं कितले प्रॉब्लेम जावं ती, हें जें समाधान आसा न्ही तें खंय वचचें ना आमगेल्या मनांतलें। आज काल रात्रीची म्हाका आमगेले एक साधिकेने पाप ती म्हणाली आपणाल मोबायल हातान थंय पडलं गो तेमी ती म्हाका कालची आयकूंच्या मेळ्ळी पयरचे म्हणून तिने काल मेसेज पेटयलो आपणा रण्ण येयलें म्हण तें चुकलें म्हण
ते एक चुकले म्हळ्यार रडणे येवंका म्हळ्यार तुमकां कितले ओड समर्थांनी लायल्या हे पळोवन ते समर्थांगेल कृप कितली आमचेर सगळ्यांचेरीची हे पळोवन म्हाका अतिशय आनंद जाता की आमी आनंद यात्रे भायर सरल्यान ती आनी समर्थांनी अशी आवडी चटक लायल्या आमकां की आयकुची तांगेले इतलें उलोवणें मधुर इतलें सांगचें सार असार खंयचें सम कळोवन सोडोवन सांगचें कशें करचें करचें आयत वेळा खंयची उदाहरणां घेवची कसले कसले म्हाका कळना ते वदोन घेतात कशें की म्हणून जाल्यार ही आवड जी लायली न्ही वक्त्याक वक्तव्य करची तितले वेळा येवन बैसून करची प्रेरणा कसले प्रॉब्लेम आसत घरांत तूं त्या सोणान येवन बैसून उलोवची तितली प्रेरणा आनी हे ते उलोवन घेतात न्ही ते आयकूनची प्रेरणा श्रवण भक्ती जी तुमकां मेळ्ळ्या ताजी खरेंची मोल करूं जायना हे रामनामाचें मोल करूं जायना जय जय रघुवीर समर्थ असो मंडळी असले सगळे श्रोत्यांक हांव पयले नमस्कार करतां कित्याक म्हळ्यार ती जगदीश मुर्ती तुमच्यान बसल्या हाजी म्हाका अगदी खात्री जाल्या त्यांनी तुमकां मना पासून नमस्कार असो आजी आता पहिले मी मनाचे श्लोक घेवया काल हे घेतिले निजध्यास तो सर्व तुटोनी गेला बळे अंतरी शोक संताप ठेला सुखानंद आनंद भेदे बुडाला मनी निश्चयो सर्व खेदे उडाला म्हणजे निजध्यास आमी जी काही साधन करता ती हांगा थंय पळोवन आमी उगीच कोणकोणाले वाद घालून गेल्ले जाल्लेले गोश्टींचे त्यांची झरयत बैसून आमी मनात संताप करून घेता ती एक नमुन्यान दुख्ख करून घेता ती किंवा आईल गेलेल्या कंपेर करून तांगेल साधन होडी की आमगेल साधन होडी अरे आमगेल चमकण आमक चमकूंक का तांगेल चमकण ती चमकता ती कोणे मुखार असले किंवा आमी मागशे असले की आमी मुखार असली आमकां कसलोय फरक पडना आमगेल ध्येय केलें की आमकां पावचें आमी सांगात आयल्यार सांगात वचचें सांगात या ना जाल्यार आमी एकल्यांनी वचचें जाल्यार आमकां पावचें असो हें आमगेलें ध्येय असो आतां समर्थ सांगता ती घरी कामधेनू पुढे ताक मागे हरी बोध सांडून विवाद लागे करी सार चिंता मणी काच खंडे तया मागता देत आहे उदंडे जय जय रघुवीर समर्थ अथांगा कामधेनू म्हळ्यार गाय कोण आरतान कोणाल्या घरांत कामधेनू म्हळ्यार गाय आसना जाल्यार तरीके आमगेल घरांत कामधेनू आस तुमगेल घरांत कामधेनू आस इत्या म्हळ्यार हे सार्थ दासबोध आनी समर्थांगेल हे गाथ म्हळें किंवा तुकारामाल गाथा आनी हे जे ग्रंथ आसत न्ही हे कामधेनूचे आसत वाघ यज्ञ केल्लो ज्ञानेश्वरी बरोवन ज्ञानेश्वर माऊलींनी जाल्यार आतां कल जाल्या कामधेनू आस घरांत जाल्यार ताज कितलें दूद मेळटा गणती नातील दूद मेळटा आनी पौश्टीक तनाक मनाक सगळ्याक बरें दिसचें सारकें जाल्यार आमी न्ही कले शिकली आयचे पिडीक म्हणा दुर्दैवान हें सांगता अशें लागता आनी कदाचीत आमगेल सुद्दां चूक आसतली आमी खंय कोणी कमी पळकी केल्लें की येतले पिडीक आमी समसंस्कार दिन इतकी केल्ले अशी म्हाका एक पण दिसता जाल्यार तशी ना कोणा गो तूं परमेश्वराल मनांत कसलेंच म्हूण केन्ना कोणी तांकां सुद्दां हें जातलें जाल्यार आज काल कोण देख फॉरेना वच्चे वाटेरी अरे कल्ल्याक ते परीक्षा दिवची हांगा शिकचें आनी थंय वचून ब्रेन ड्रेन खंय इंडियांतूं तशी थंय वचचें आनी तांच लागीं म्हाका थोडे जशी कांय घरांत तांगेल कामधेनू आसत आनी एकलो शेजारा गांवांत तशें जाता मस्तपंता लिटर घटलें दूद मेळटा आसता जाल्यार एकली मूर्ख बायल मनशी शेजार घार वचून म्हाका येदें ताक दी मुगो म्हूण मागता दळिद्री पण तशी आमगेल घरा
आमगेल घर आणतू म्हळ्यार आमगेल मन आणतू, आमगेल घर आणतू. इतले बरबरेच ग्रंथ आमगेल इंडियान तू इतले बरे ग्रंथ ती की तांत तूं सगळें ज्ञान रुपी दुग्ध भरल्या. ताजे नवनीत करूं जाता, ताजे धंय करून खावचें जाता, ताजे ताक करून पिवन तृष्ण भागोवच्या जाता, सगळं जाता. तरीकय आमी घरांतल्या हाल्याक लक्ष दिनात. कितली लोक न्ही अशी हें करतात. कोणा विचारलें आमी केटरिंग शिकता ती म्हणटा ती, नाजाल्यार आमी कहलें हांगा खंय तें अमूक परीक्षा आमकां MBA करचें स आनी HR तूं काम करचेंस म्हण MBA करचें स अशें सगळें सांगता ती. जाल्यार ही बिजनेस मॅनेजमेंट हें तें पुराय आमगेल्या ज्ञानेश्वर माऊलींगेल पसायदान कशेंच पळया ती कशेंच. आता विश्वात्मके योगे घेणे वाग्यज्ञे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे. तांणी कल मागून घेतल्या. जर आमी तांत सखोल अभ्यास केलो, आतां ह्या पसायदाना अभ्यासू फॉरेनर्स करतस ती आमकां कल्पना आसले. आमी थंय वतात शिकूक आनी ती हांगा येवन आमगेलें ज्ञान घेवन शिकून थंय वचून थंय तेंच आमकां शिकयतात. जाल्यार आमी इतली बुद्धू की आमकां कळना की आमगेल्या देशांत तशें ती घेवन वचून आमी शिकयतात हें कळना. जशी कामधेनू आमगेल्या घरांत आसता, पण आमी तांचल्या वचून आमकां जॉब मेळका, आमकां शिक्षण मेळका, आमकां एडमिशन मेळका म्हणून दमय घालतात किंवा प्रयत्न करतात सतत. जाल्यार आतां बिजनेस मॅनेजमेंट म्हणाले आतां तांणी जे खळांची व्यंकटी सांडो. आतां हांवें बँकान काम केलेलें मनुश्य. जर आमी हें एकदम वयिल्ले पोस्टार आसले बा, मॅनेजरी पोस्ट, सिनियर मोस्ट CEO हें तें, तो पयलीं कल करता. ज्ञानेश्वर माऊली म्हणटा ती तांकां बिजनेस मॅनेजमेंट शिकयतात ते तांतून. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो. म्हळ्यार वचून की आमी जर मॅनेजर म्हणून खंय नवीन जॉईन जाले, आमी पयलीं कसले स्टेप्स घेवंक एज अ गूड मॅनेजर की कोण काम चोर लोक आस KC म्हणटाले आमी ताका. KC म्हळ्यार काम चोर. ते रायट फ्रॉम कल म्हणटा ती माल धर न्हू वयले एग्जिक्युटीव ती जाती प्रत्येकांत आसता. SC शेड्यूल कास्ट न्ही, KC म्हळ्यार काम चोर. तरी कोण काम चोर आस न्ही हे खल वृत्ती म्हळ्यार ते लोक थोडे लोक दुसऱ्यांकय काम करूं दिना त्या पडय करनात अशी लोक आसतात. तावळी आमी जर समज स्टडी केलो पसायदानाचो, तांणी कल म्हळ्यार असले लोकांगेर नाश जावो, तांकां कामार थावन काण उडयल्यार कोणें आयिल्ले नवीन लोक सुद्दां तशी येतले. तशी कितले म्हूण आमी नाश करतली. तर तांगेल मनांतले खलवृत्ती काडका म्हळ्यार कामचोरपण काडका. ताजे खातीर कल करता की वाचा बरी आस कामगेली हय की न्ही. तन मन धनान आमी करतना आमी भितर आमगेले जे सरस्वती बसल्या ताका स्मरून भितरले परमेश्वरा स्मरून आमी गोड्ड उरलो तांचल्यागे मैत्री करून तांगेले गूण टिपच्या शिकता. गूण टिपले की तसं काम चोर लोकांक सुद्दां अगदी बरें दिसता. हो मॅनेजर कितलो बरो आसा, हो आमगेले दुर्गूण पळयना म्हूण. सो दे ट्राय टू कोऑपरेट आनी हगूर युक्तीने हांगा नुस्ती शक्ती आनी चलना, युक्ती लागता. हनुमंता गेली हगूर तांगेले खळांची व्यंकटी वता म्हळ्यार वांकडेपण वता. ते लोक सुधारच्या मार्गा लागता ती आनी बरी खरें म्हळ्यार ती बुदवंत आसता ती. तर तांचल्या थंय तया सत्कर्मी रती वाडो म्हळ्यार कहलें तांणी कामांत लक्ष घालन तांणी करका अशी. भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे मध्ये एक वाद करता राबताली, कल्लेपुणी आर्ग्युमेंट्स करता राबताली. काम कोणें करनाशिल्लें. तांचे बदलाक एकमेकांक जर कोऑपरेशनाचो हात मुखार केल्लो तरी कल जाता एकमेकां मदत करूं लागल्यार मैत्र जिवांचे जाता. परस्परा जडो मैत्र जिवांचे दुरितांचे तिमिर जावो विश्व स्वधर्म सूर्य पावो. म्हळ्यार कहलें की तांकां हो फील आमगेले हांत तांणी मॅनेजमेंटाची स्टडी हो पसायदान नुस्तें धर्माच म्हूण लेखूं नाका ती. हें सांगचें कहल्याक ही कामधेनू आमगेल्या घरांत आस, ज्ञानेश्वरी आमगेल्या देशांत आस, आमगेल्या मनांत आसता. तशीच ते सांगतात की जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाडो
भूता परस्परे जडो मैत्र जीवांचे, दुरितांचे तिमिर जावो, विश्व स्वधर्म सूर्य पावो. म्हळ्यार अशी जर प्रत्येकान काम करून एकमेकांक कोऑपरेशन दिवच्या लागल्यार कल जाता आमगेल काम. हान तूं मालक हे म्हण मस्त अशी तटबंदी भरना, कल जाता आमगेल एक कुटुंब शे. आमगेल कुटुंबा खातीर आमी काम करतात. त्यामुळे प्रत्येकाक आपापणागेल जबाबदारी कळच्या लागता आणि दर पंत त्या मॅनेजरान लक्ष घालका लागना. दीस इज बेस्ट मॅनेजमेंट. MBA हांग हें वाचून करूं जाता. जाल्यार आमगेल दुर्दैव असलें हान दुसरो तशीच आस. श्रीमद दासबोधान समर्थांनी कशी मूर्ख लोक कशी असता ती कशी आसका कशी आसूं नये, कल्ल कोरयेद कल्ल कोरणे प्रपंचान सुद्दां कशी कोरका. मुखार मुखार तांणी अक्षर कशी बरोवंका धोरण प्रती एक शिकयल्या. आणि असले ग्रंथ मस्त जाण घार आड्डावण जाता म्हणून त्या भंगारांत विकतात. अत्यंत वायट दिसता. आणि हेंची ज्ञान शिकूक आमी फॉरेनां वतात. हें पळोवन म्हणका म्हण दिसता घरी काम धेनू पुढे ताक मागे. आणि तसले वेळार जोर बुद्वंत म्हणून घेतिले हरी बोध हान तूं परमेश्वरान कल सांगल्या हें करचें आपणाक फायदो करून सोड न्हू. ताणी विज्ञान म्हणून नुस्तें हें करतात कले वाद घालता बसतात. हो श्रेश्ठ की तो श्रेश्ठ, हो हें की तो हें पूण अशें करून आतां असल्यांक चिंतामणी जरी मेळ्ळो हातांत समर्थ म्हणटा ती करी सार चिंतामणी काच खंडे. एक चिंतामणी घेवन बसला. तो मणी अशें आसता ताका जर समर्थांनी हें चिंतामणीचें आसा. आमकां कसलोय प्रॉब्लेम येयले हाका शलाका टेस्ट लागता. असल्याका मनाचे श्लोक दासबोधू ज्ञानेश्वरी खंयची पेज अशी पेन्सिल घालचें आनी उगडची शलाका टेस्ट मेळटा. बरोबर आमगेल्या प्रॉब्लेमा सोल्युशन तांत आमकां मेळटा. खरेंच करून पळयात तुमी तर तें मेळटा. तरी हो चिंतामणी म्हळकलें हो ग्रंथ हातान धरल्यार आमगेली कसली चिंत असल्या ताजें निवारण जाता. तो चिंतामणी जाल्यार दुसऱ्याक पळयतना कल दिसता कल धरलें तूं तें कल उपयोग आसता जो म्हणून कल हें ना बा म्हाका खंय की मेळ्ळो हो फातोरू म्हणून. तर तो म्हणटा म्हाका दी न्ही गमतो दिसता म्हणून. तर ताणें अगदी क्षुल्लक भावाक भंगारांत विकचें म्हळ्यार कल्लें कितलें म्हूण मेळटा आमकां. तर तशी दिवन काडटात आमी. काच खंड काचे कूड कसो आमी चिंतामणी दितात. तरी अशें दिवं नये. तया मागता देत आहे उदंडे. हे कामधेनुल्या आमी मागल्यार उदंड ती दिता. उदंड दिता आमकां. तें सोडून आमी कल करता ती आमी मूड जाता ती. मुखार तें म्हणटा ती अति मूढ त्या दृढ बुद्धी असेना, अति काम त्या राम चित्ती वसेना, अति लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा, अति विषयी सर्वदा दैन्यवाणा. जय जय रघुवीर समर्थ. अति मूढ म्हळ्यार मूर्खपणा खंयचे एट अ गिवन पॉयंट ऑफ टायम केन्ना पूण मूर्खपण करता आसता ती ना अशें ना. जगान मूर्ख मस्त भरल्या ती आमी मूर्खच आसत. जाल्यार खंयच्याक एक लिमीट आसता. अति मूढ जावं न्ही. कसले सांगील तर की आयकूंच ना. आपणाक कळना दुसऱ्यान सांगील चलना. आपणान म्हणलें लेंच खरें मगल घोड्याक 5 पांय अशी जर मूढपण असल्यार कितलेंय कोणी सांगो संतांनी कलेने तांगेल आनी कोणी घरची येवन सांग पुर्वज येवन सांगोती तो मूढ अति मूढ मनुष्य. मूढ म्हळ्यार मूर्ख मनुष्य. एक वेळ नाही खरेंच थोडे लोक मूर्ख असतात ती पण भाबडे असतात. भाबडे नास्तिक म्हणून घेतात. लोक म्हणतात यो ताक वेताक देवाचेर विश्वास ना म्हणून. जाल्यार नास्तिक असले ताका जर पटोवन दिल्यार ताबडतोब तो आस्तिक मात न्ही तो भक्त जाता. देवांत एक जाता तो. तितले भाबड मनुष्य आसता. तसले मुडांक कोणी आमी कन्वर्ट करूं जाता कोणें. पण जे पडत मूर्ख असतात म्हाका सगळें गोत्त आसा म्हाका तुमी सांगका म्हणना म्हाका पुरें गोत्त आसा म्हणून हे जे भाव आसता पळय ते अति मूढ. तांकां कल जाता दृढ बुद्धी आसना. अगदी बुद्धीच खंय वचचें हेंच तांकां गोत्त आसना. आमी कल खातीर कल करता आसा ती दे आर नॉट व्हेरी क्लियर अबावट इट. आमी आतां आनंद यात्रेक भायर सरल्यार म्हळ्यार नेमकें आमकां कल्ली जाय हे पयले ऑडियो कॅसेट तुमी आयकयात तांकां समज सांगल्या ते मुद्दाम परत परत आयकयात.
हे युट्यूबाचेर घाल्ल्या परत परत ऐकया त्यामुळे ध्येय खंय आमी खंय वच्चेस खंय तांचो वच्चेस कशी वच्चेस समर्थांनी कल इन्स्ट्रक्शन दिल्लें ती ते पुरायतात तसं तशी अति काम त्या राम चित्ती वसेना काम म्हळ्यार इच्छा हें जायी तें जायी काम लोभ तशें तांणी सांगल्या अति लोभ अति इच्छा इच्छा आनी गरज सगळ्याची आमकां गरज आसना मस्त पण आमी खंय वतात न्ही हें घेतलें तें घेतलें तें घेतलें हें वट्टू गोळ करून हाडटा ती आनी इतलें आड्डावण जाता दवरूं जाग ना दवरूं जाग ना म्हणना पडकल करचें आनी फर्निचर घेवचें फर्निचर दवरूं जाग ना म्हणा पण आनी व्हड घर घेवचें हाज्याच्या मागशी जर आमी आसली ताजे खातीर पयशे कमोवचे आनी ते पयशे बचत करचे तें करचें सोड न्हू आनी आनी हें घेतलें तें घेतलें तें करूंक आमकां रामा नांव घेवच्याक फुरसत खंय तावळी अति काम त्या राम चित्ती वसेना काम म्हळ्यार कामना इच्छा इच्छा मरनात मानतात जाल्यार तर की आमगेली इच्छा मरनात आनी तो हांगा थंय धांवत बसता तशी अति लोभ त्या क्षोभ होईल जाणा क्षोभ म्हळ्यार खलें की दुख्ख अति लोभ केल्यार ताजें मस्त दुख्ख जाता अति विशयी सर्वदा दैन्यवाण भोवची विशय मनुष्य आसता न्ही ताका म्हळ्यार विशयांतूच लौकिकांतू बुडलेलो आसता आनी हे विशय अशे आसता की ते आज आसा ती फायना प्रत्येक पंत बदलतो आसता चलचित्रशे आनी मुख्य म्हळ्यार ते खरेंच आसना आमी सिनेमांतू कोण कलेक दुख्खी हाजर पळयल बा पिक्चर पळयतना रडली जाल्लें पण पळोवन याना पडसून ते उगडास कोण कोण रडचेस पळय तें दैन्य तशी आमी जाल्लें एखादी गोश्ट घडली हें जालें ताजें दुख्ख जालें सगळें जालें जाल्यार तें उगडास कोण कोण तांतूंची त्या रडच्यांतूच आमकां सूख मेळटा जाल्यार आमी मुखार वच्ची कशी दैन्यवाणी न्हय आमकां इतलो मनशाल जन्म परमेश्वरान दिला ताजो आमी उपयोग करनासतना आमी हातूंच चिखलांतू बसले बेडकावारी ड्रांव 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 करतची कशी ते कमळ कशी वयर उगयता चिखलांत आनी हो मांडूक ताजे देंटाल्या मुळाक चिखलांत थंय बैसून तो चिक्कल खाता वेऱ्याज तो भ्रमर जो आसता न्ही तो हगून येवन त्या हातूंत ताजो म्होव पिता लादलो ताजी परमळ घेता आनी इतलो आसक्त जाता त्या फुल्लांतू की ताका लक्षांत येना की सांज जाली ना आनी तें फूल सांज जाली की रात्री अशी मिट्ट न्ही तांत तो भ्रमर बंद जावन मोर सुद्दां वता तशी आमी देवांत जर लीन जालें न्ही त्या आनंदांतून लीन जाल्यार नक्कीच आमकां सदगतीच सदगती कोणें RIP म्हणका म्हणना आनी कोणें ओम शांती म्हणका म्हणना आमी ओम शांतींतूच वता ती तरी अशी हे तांणी कल कोरका कल कोर न्हय हें सगळें दिल्या समर्थांनी हे कल खातीर दिल्या मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे आतां दासबोधांतू आमी नवविधा भक्ती मार्ग मना सज्जना भक्ती पंथेची जावे तरी श्रीहरी पाविजे तो स्वभावे तर पयलीं आमी कल केलेले हातूंत श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनं ह्या 9 प्रकारची भक्ती नवविधा भक्ती म्हणून सांगल्या तरी त्या भक्तींतून ती अशी आसत की 9 पायऱ्यो 9 मजले चड का म्हणना आत्मनिवेदन भक्ती करूक 8 माळयो चोड कड्डेर 9वी पावंका म्हणना ही जी 9वी भक्ती आसा आत्मनिवेदन म्हळ्यार कल्लें तें पळोवया आमी आत्मनिवेदन नि अधिक विद हो धातू नि अधिक विद म्हळ्यार विद म्हळ्यार समर्पण करचें विद म्हळ्यार दिवन सोडचें तरी आत्मनिवेदन आत्म म्हळ्यार आमी आत्मा न्हय आत्म म्हळ्यार आमी स्वताकची सर्वस्वी त्या देवाक भोंवन सोडचें बट इज इट दॅट इजी तें मस्त हें आसता कित्याक स्वताक भोंवता हांव स्वताक भोंवन सोळें बा म्हणची खबर विंगडी मंडळी
जाल्यार खरें तशी जाल्यार आनी तें कशी करपा लागता कळ्ळें म्हळ्यार तें केन्ना घडता हें पळय आमी आनी तूं 3 गोश्टी आसतात एक तरी तुमकां हांव सांगता सादें न्ही आमी म्हणटा ती मरना पडे आमगेले स्कीन दान करता नेत्र दान करता आनी किडनी दान करता सगळें म्हणटा ती म्हळ्यार लोकांक उपयोग जाता म्हणून उत्साहान आमी फॉर्म भरतात जाल्यार मनान आमी जर तें दान करनी न्ही तरी देह सोडना पड सुद्दां आमकां तो आमगेलो देह आमकां दिसता आसता कळ्ळें म्हळ्यार आत्मा भायर पडटा ताका तें दिसता हें काडटना तावळी ताका दुख्ख जावं नये ताणें जर मना पासून दिल्या आनंदान दिल्या तरी मात्र ताका संतोश जाता समाधान जाता आत्म्याक म्हळ्यार नुस्तें दुसऱ्यांक दिवंक सगळीं म्हणटा ती मगल घडून हांवें हें दान केलें हांव तें दान केलें हांव नेत्रदाना फॉर्म भरला म्हणून कोणाक दिसता आसतलें तांत कल जालें मरना पड आमकां खंय दुखता आसना खंय नेत्रदान हांव भोव दानी जालो अशी न्ही पण भाव कळस का हां की हांव नेत्रदान केल्यार कोणे कुर्डे लोकांक मगल दोळ्यान तें पळोवं वता त्या निमित्तान हांव चिरंजीव जातली अशें एकल्यान एकल्यांक दान केल्यार आनी जी दान दिवची वस्तू आसा न्ही ती आमी सम करून वापर ती सम दवरका तेमी कोणाक सम नजर आसता पळय तांणी नेत्रदान मात्र न्ही आपणा नजर दान करता हांव म्हणटा आनी तें मरना पड न्ही मंडळी तें जिवंत आसतना आमकां परमेश्वरान जी नजर दिल्या पळोवची खंयचे प्रॉब्लेम आल्यार पळोवची नजर दिता परमेश्वर ती नजर आसल्यार आमकां प्रॉब्लेम दिसना ती तें कशी सॉल्व करचें हें नजर मेळटा आनी ती नजर जर आमी दिली तरी कल जाता एक नमुन्यार समाधान मेळटा आनी आमी आनंदा वाटेन मुखार वता ती हगूर स्वताक समर्पण करचें म्हळ्यार कल्लें देवाक आमी कले दित्त म्हणटात न्ही ते नचिकेत आसा न्ही तो हांतू आमगेल्या ते कठोपनिशदान ते आयल्या की नचिकेत म्हणून एक सांचल पाप तान्ने तागल बापूस यज्ञ करताले त्या वेळार यज्ञाच भारी आशिल्ली यज्ञान पुण्य मेळटा ते पुण्य मेळका जाल्यार गाय दान करतात ब्राह्मणांक तर तो कल करतालो महाचिक्कू तो बापूस तो कल करतालो वांज गाय आसत न्ही भांतार दूद दिना तिलो ते खाटकाक दिवचे खाटका दिल्यार कसले पयशे मेळना ती हें म्हळ्यार कल जाता पयशे ना तरी मेळना तीच ना पुण्य मेळ्ळो म्हळ्यार एक वासना त्या हाज्यान तो ते वांज गाय दान दिता तावळी त्या नचिकेताक वायट दिसलें खंय तर ताणें म्हणलें आनी बाबा हें तूं अशी दान दिता केन्नाय दान केन्ना कशी दिवंका देवाक दितना देवाल उडास करून आमी ब्राह्मणाक देव म्हूण समजून दिता ती तावळी बरे मनाने आदराने प्रेमाने बरी वस्तू दिवंका फूड वायट जालेली फ्रिजांत उडोवची सारकी आमी कोणाकय झाडूवाल्यांक सुद्दां दिना ती उडयता ती आमगेल पोट तशें तांगेल सुद्दां पोटच न्हू म्हूण समजून आमी तशी दिनात आनी जे कांय दिता ती आदरान प्रेमान दिवंका तांतूय परमेश्वर आसा तांकांय आनंद जावंका आमी वांटून घेवन एक तीळ सुद्दां 7 जाणांनी वांटून घेवन खावंका म्हणटा ती तरी देवाक दितना कितली प्रेमान दिवंका कारण मगल मी पण दिल्लें म्हूण आमी म्हणटात दिन आपण कल जाता आमी आदराने देवा मगल मी पण काण घे हांव तुका आज दोन दिल्लें म्हळ की मनांत कशी भाव येवंका की एक पंत तें दिल्लें की मागीर मगल देह मन आनी वाचा कसले जे कांय आसा प्रॉपर्टी हें त्या गोश्टी वेल मगल हेंच गेलें म्हळ्यार ममत्व गेलें मगल हक्क गेलो सगळें हांव सोडून दिलें मगल म्हळें जो हक्क मगल आसा मगल स्वताचेर सुद्दां मगल हक्क ना हांव जर दिल्यार खरें मनान दिलें आसक्ती अगदी प्रीती सुद्दां कल्ल्या वेली अशी भोव चड प्रीती हें तें आमी म्हणटा ती ते सगळे सर्वस्वी आमी खरें म्हळ्यार स्वताचेरूच जास्ती प्रीत करतात तर हांव स्वताक अर्पण केल्लें म्हळ्यार पयलें आमी कल करता की आमगेल स्वताचेर आशिल्ली प्रीत ते भगवंताक दिवंक भगवंता आज दोन हांव तुगेल जालें तेमी म्हाका आपलें म्हण आनी म्हणना पड भगवंतान एक पंत आयकलें तरी कल जाता तें दिवन जालें न्ही तर आत्मनिवेदन जाल्लें म्हणून कशी कळटा की तो त्या
हाका हांव हांव म्हणचेच न्ही तें तो विसरून वता. तुमकां गोत तशा फावस ते कन्ननगड रामदास स्वामी आशिल्ले. तांणी अशी ते आत्मनिवेदन जालें, तांकां आत्मज्ञान जालेलें. म्हळ्यार कळ्ळ जाता केन्नाय ते हांव म्हणून हो शब्दूच विसरलेले, तांगेल्या तोंडांतल्यान केन्ना या नाशिल्लींच. कायम रामदासान अशें सांगलें, रामदासाक देवान हें सांगलें, रामान हें अशी, रामदास हांगा वचुलो, रामदास थंय वचुलो, अशी सगळे कडेन तो रामदास म्हळ्यार एक थर्ड पार्टीक रेफर करतात न्ही, तशी ते करताले की देवान हें रामदासाक सांगलें की राम नाम घे. तेमी ती रामदास तुमकांय सांगता असं राम नाम घेया ती अशी. तर तें आत्मनिवेदन जायना पण कळ्ळ जाता की सगळं काम आमी करता आसता ती. प्रपंचान तूं सुदाय आमी देह अर्पण केलो म्हळ की आमगेले देह मन बुद्धी सगळं अर्पण केलें, स्वसमर्पण म्हळ्यार ताळकल जाता तें परमेश्वराक जालें. परमेश्वराक जाल्लें भई, पण आमकां वापरच्या दिल्लें न्ही. एक गाडी जर आमकां वापरच्या दिली, मालकी कोणाली आसत, आमकां जर वापरचें तें मात्र न्हय, बरीं पुस्तकां पण आमकां वाचूं दिलीं तर आमी कल करता ती ताजी निगा घेवंका, ताजी काळजी घेवंका, वाट्टेल तशी वापरून पिंजून घालची न्हय, ताजेर कलेक डाग घालून परत करची न्हय. तरी कशें करका, खरें मना पासून वाचका, मात न्ही ताजो पूर्ण उपयोग करून घेवंका. कित्याक म्हळ्यार आमकां ताजो फायदो जावंका म्हळ खातीर ती पुस्तकांनी देवान आमकां दिल्या. तशें आमकां हो देह आमगेलो आमी फायदो करून घेवंका म्हळ खातीर दिल्या. तर पण तागल तागल ट्रस्टी आमी भंय की न्ही. तर तो ट्रस्टी ताणें केन्नाय जाय तेन्ना मागून घेवचे आसता. तो मालक, आमी ट्रस्टी, आमकां तें देह दिल्लो, तर तो सम वापरका, सम ताजी काळजी घेवंका. आनी नुस्त्याची कलेपुणी नातर हांव दिवन सोडना मागीर हांव कल्या कॅर करचें अशी ना. प्रपंच सम करता कल्या मागीर हें भगवंतागेलें काम. आत्तां थंय आमी कल करतालीं एक 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 न्ही सगळें काम. आतां आमी आतां थंय 1 ते 8 भक्तीची रूप पळयलीं. हें आत्मनिवेदन केन्ना जाता मंडळी, तुमकां तसलें खंयचेय हांगा तूं वचुल्यार न्ही, एक देवळांत न्ही वचुल्यार मस्त व्हडड्ड देवळां जीं आसता तीं, ते मस्त कडेन प्रेफरन्स अशी लायन विंगड आसता. म्हळ्यार प्रायोरिटी कल म्हणटात ताका, स्पेशल लायन म्हणटात. पयशे दिवन की कल की गोत ना, हांव केन्ना त्या लायनी वचनी. पयशे दिवन ती लायन विंगड, आनी गरीब लोकांगेर कोणाक एफोर्ड जायना, पयशे ना ती तांगेल लायन विंगड. म्हळ्यार कदाचित ते हांकां दिसता आसतलें की देव सुद्दां डिफरन्शिएट करता, पण देवान गंमत कल केल्या. कड्डेर काल्यार गर्भकुडींत वतना ते एक चौकांत येवन सगळे जाण एकडे मेळटा, ती एकडे मेळटा ते थंय तावनूच तांकां भितर वचून दर्शन घेवंक लागता. म्हळ्यार कल जाता आत्मनिवेदना पर्यंत पावतना आमी खंयचेय मार्गान वचूं, आत्मनिवेदना चौकटींत आमी पयलीं येवंक लागता. आनी कड्डेर तें आत्मनिवेदन घडता. आनी तें कशी घडटा, खंयचेय पायरीर थावन एक पायरी धरल्यार पुरो, पुराय 8 पायऱ्यो दांटूंची गरज ना. जेन्ना त्या जी पायरी आमी धरल्यात तातूंत क्लायमॅक्स आमी करतात की त्या वेळार कळ्ळ जाता आमी आत्मनिवेदना चौकांत येवन पावतात. आनी त्या वेळार आमी जर परमेश्वरा, हांव तुगेलोच रे, म्हाका सोड घालनाका, म्हाका तुज्यान एक करी, म्हाका आनी कसलें नाका, सर्वस्व अर्पण केलें. तो पर्यंत हांव सर्वस्व अर्पण केल्लें म्हूण तो म्हणटा आसता, देवा म्हाका तारी, देवा म्हाका तारी म्हूण. आनी तो परमेश्वर जो अशी प्रसन्न जावन मुखार उबरत न्ही, हें केन्ना जालें गो तसलें समर्थांगेलें हाचें सुद्दां पाप. ते 12 वर्साचे विवाह हांथावन भोवल्यार थावन धांवन उलें. रात्री वेळार गोरज मुर्तार लग्न आशिल्लें, तांकां लग्न करचें नाशिल्लें जाल्यार आवसून आण घाल्या म्हळ खातीर ते अक्षत घालणीच्या माथ्यार अक्षत घालणीच्या राबले खंय अंतरपाट धरलेलो. आनी पयलें मंगलाश्टक जायना पळय बायलेक हाडटात वधूक, अशी त्या वेळाचो रिवाज आशिल्लो. तर तें मंगलाश्टक म्हणटना सावधान म्हळ भितरी तांणी भट्टा विचारलें, हें कल्ल्याक अशें म्हणटात सावधान म्हण, शुभ मंगल सावधान, शुभ असं मंगल असं. मागीर बिवेर ऑफ डॉग्स म्हणलेले वारी सावध कल्या जावंका. तांणी सांगलें तुका गोत ना, हें शुभ मंगल आत्त शुभ मंगल जाल्यार नंतर कायम आमी सावध आसका म्हळ खातीर. जाल्यार म्हळ्यार मणाच बेडी तुगेल्या पांयान पडटल्यो
तावळे तूं प्रपंचान शिरकून पडतलो. तेमी ती ताका सावधान म्हूण म्हणटा ती म्हण. ते आयकूनच भितरी तांणी म्हळें हीच वेळ आसा, अजुनी काय ती बायल येवन पडद्या आड ती राबनी. आनी काळखांची धूम ठोकली न्ही तांणी. धांव 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 पाप उपाशी तपाशी कोणा भूक लागल्या खंय ना काळखांत कशी वचुले कल्ले ते रामरायागेर उडास करून रामराया हांव येतस हांव येतस हांव येतस. पयले धांव वचुल्ले ते नाशिक थंय वचुले. थंय श्रीरामाल थंय मस्त किर्तन चल्लेलें. पाप कितले 2-3 दिवस कितले लागले की तांकां थोडे दिवस लागले चमकूनच न्ही धांवन धांवन. आनी तेवे कोणें आपणाक पळयतले म्हूण भंय ते सगळे मुंडावळ्यान बांदील काण उडयलें आसतलें तांणी. आनी तशें वचून राबले. आनी सगळे जाणां थंय की किर्तन चालू आशिल्लें हें आशिल्लें. हे एक मुल्ल्यांत राबले उपाशी तपाशी पाप कसलें ना तांकां. कोणागेलें लक्ष ना. हे चेडूं अशी दोळ्यांतल्यान घळ घळ अश्रू व्हांवता ती. देवा शेवटी हांव येवन पावलो रे तुगेले हे लागीं. पण हांव तुका दिवच्याक आनी कितलें ताट हाळ्या ती कितलें फुल्ल हाळ्या ती कितलें फल हाळ्या तुका अर्पण करच्याक. म्हणल्यार कसलें ना देवा. हांव स्वताच उपाश आसा. हांव तुका कल दिवं हां जाल्यार फक्त म्हगेली एक भक्ती मात्र आसा ती हांव तुका दितां. सगळें जान वचना पडे त्या रामाल पांया मिठी घाल मस्त रडली खंय. हे देवा म्हाका कशी करून तूं सांबाळी. हांव आवसू कितलें म्हगेलें आवस प्रिय तिका हांव सोण आयिल्लो हां जाल्यार तूं म्हगेली माऊली म्हाका मेळ्ळी. तेन्ना म्हाका चिंत ना. म्हाका खावंच पिवच्याच कले हें ना जाल्यार हांव तुल्या येवन पावलो आनी हांगा म्हाका टीकच्या दी. आनी तांणी थंय राबूंक सुरू केलो हां. तर थंय लोक येतात वतात मस्तें तांकां साधन एक हें जाता म्हणजे टाकळी म्हणून नाशीक लागीं सान एक गांव आसा थंय वचून ते राबले. आनी थंय तांणी तांगे साधन कशी सुरू केली की तरूण न्ही तांकां पयलेच संवय लागिल्ली ती सान आसतना दवरून की सम व्यायाम करचो. फाल्यां 4 घंटे उठोवचें आनी आपणाल आनीक खंय सगळें उरकचें दांत घासची हें की तें की पुराय. आनी कोर न्हू सूर्य नमस्कार 1200 सूर्य नमस्कार घालता. 4 धून 6 घंटे फाल्यां व्यायाम प्राणायाम सूर्य नमस्कार बाकीच कलकल व्यायाम सगळें करून तांणी शरीर अशें कमावचें हां. आनी कड्डेरी 6 घंटे धर न्हू थंय नंदिनी आनी आनीक न्हंय आसा थंय वचून तांणी अशी कुळटा इतलें उदकांत उबरताले खंय ते. आनी सूर्य उगयतना सूर्याक अर्घ्य दिवचें आनी जे गायत्री मंत्र सुरू केल्यार धानपार 12 घंटे थंय ते गायत्री मंत्राचें पुरस्चरण करचें. आनी संध्या वंदना तांगेले मुंजी जालेली 8व्या वर्साचेर श्री रामानेच तांकां नाम दिलेलें. तेणी कितलें तांगेलें हें आशिल्लें हां रामान तांकां नांव दिल्लें. तें सगळें साधन जायना पडे वचून भिक्ष मागून हाडची. आनी भिक्ष मागिली 5 घरान फक्त भिक्ष मागची. तेणे एकच घरान परत परत मागचें ना. आनी खंयच्या घरान बरी भिक्ष मेळटा की मस्त मिठाई हें तें आनी त्या वेळार भिक्ष मेळटाली. कित्याक म्हळ्यार आजकाल कशी समाज कार्य म्हणून लोक कलकले कोण कोणा दत्तक घेता ती गांव दत्तक घेता ती शिक्षणाची जबाबदारी घेता ती गरीब चेडवांक गेल्या. तशी त्या वेळार अशे एक बरे ग्रहस्थ जे आशिल्ले ते कल करताले शिकतल चेडवांक हांकां सांग चेडवांक तांकां माधुकरी म्हूण दिताले. म्हळ्यार अशें कलेपणी अन्न दिताले कळ्ळें. तर ते मेळटाले पण हान्नी मुश्टी भरी फक्त घेवची जास्ती ना एक घरान. आनी वचून ते सगळें गोळ करचें आनी हाड न्हू ते मस्त पंतां अशी कच्चे आसताले मस्त एक पंतां शिजिल्लें अन्न आसतालें. ते कशी जावो ते शिजिल्ले आनी कच्चे हें करचें. आनी कच्चे जर जास्ती आसल्यार ते हान तूं उज्ज कर न्हू ते उदकान बुडोवन बुडोवन ताजेर लगदसो करचो ते भिजोवन ते एक पान्नार घाल न्हू ते भाजचे उज्यार ताका पानगे म्हणटाले. पण तांत कसली रुची नाशिल्ली कित्याक म्हळ्यार सगळें अन्न तें दाळी शीत आनी कसलें आसा तें रांदयो पुरें एकडें जावन तातूंत रस पुरें उदकां वतालो. तर ते पोटली सोडोवन तांणी खावच्या बसतना ते कितलें जमलें की 5 घरांत जितलें जमलें कितलें म्हूण दितले लोक तरी थोडेशें दिताले. ते 5 घरांतलें जमलेलें 3 वांटे करचें. एक आपण केन्ना उदकांत राबता ते माशले आसत पाप तांणी कशें जगचें म्हणून त्या माशल्यांक खावच्या घालचें. आनी दुसरें
कोणें समजा पाहून आयलो हें कल्लेस रे मा, कल खातस तूं, जाय रे तुका म्हूण तांकां दिवचें. कोणी जर येयली तरी पशु पक्षी तांकां घालचे, सुण्या माजराक तांकां खावच्या घालचें आनी भरलेले 1/3 मात्र आपणें खावचें. खावन नंतर तांणी कलकल लिखाण खंय खंय ते नाशीक वताले, देवळांत वचून बसचें सांजेचें दनपाराचें, आनी तें किर्तन चलता ताजे नोट्स घेवचे. कल्ले शिकले ते म्हळ्यार अभ्यास कशें केलो तांणी, ते काय कॉलेजां वचनी ती हां जालें तर की इतलें ज्ञान खंय ताणें तांकां उपनिशद हें तें थंय थावन ते बुवांक सांगून ते कसले ग्रंथ आतां म्हणवारी घरी कामधेनू पुढे ताक मागे के तांकां कळलें तें कामधेनूचें म्हत्व. तांणी तें मागून हाडचें, मागून हाडून टाकली आपणाल घरांत बसून तें वाचचें, ताजें स्टडी करचें. तें कळना जाल्यार दुसरे दिवस त्या किर्तनकारा वचून विचारचें हाजें मिनींग कळ्ळें. अशी करून तांणी साधन केली म्हत्व. आनी सतत रामनाम, सतत रामनाम, 13 कोटी रामनामाचो तांणी संकल्प केलो. आनी मंडळी एक दिवस न्ही, 2 दिवस न्ही, 3 दिवस न्ही, पूर 12 वर्स. मागीर ते 12 वर्सार आयिल्ले 12 वर्सांनी 24 वर्स जाता म्हणसरी म्हळ्यार 23 वर्स जावन गेले, 24 कंप्लीट जाता. तितले थाय तांणी ती साधना प्रखर साधन केली. आनी नंतर सगळ्यांक जमोवन ताजें सांगचें, ताजें विवरण करचें, विवेचन करचें. म्हळ्यार आमकां श्रवण भक्ती कितलेस की तें आमी सांगल्यार कल जाता की तें बाकीच्यांकय मेळटा आनी आमगेल पक्की जाता. विद्य ही अशी चीज आसा की दिल्ल्यार तें आमगेल सुद्दां पक्की जाता. तें सगळ्यांक दिवचें. दिल्ले तर ही पाप तांकां रामान दर्शन दिनी तर तांकां मनाक इतली खंत दिसली. केन्ना केन्ना आमगेल्या आयुश्यांत सुद्दां अशें जाता कितलें करता ती अजुनूय आमकां कसलें आत्मज्ञान जायना, कसलें देव म्हाका आपलें म्हणना, कसलें म्हाका सद्गुरू म्हाका आपलें म्हणना, कसलें म्हाका कोणें लागीं करना ती. हें तांकां भयंकर वायट दिसतालें. तातूंत ते गांवचे लोक न्ही ते म्हणटाले हे पोराक न्ही माज चडला, हाका भिक्षा कोणें घालनाका ती, घाल्ल्यार न्ही तो अर्द उदकां उडयता आनी सुणे माजरांक खावच्या घालता. म्हळ्यार हाका माज आसा. ते माज चोडून ताणें तशें केलेलें आसना. तांकां सगळ्यांक तूं भगवंत दिसता म्हणून ते करताले. जाल्यार शेवटी तांकां दिसलें अरे देवा, हांवें श्रीरामा ताणें रामाल्या प्रार्थना केली, हांव सूख सोडून आयलो, हांव कितलें प्रिय आशिल्लें म्हाका आनी तुगेलो म्हजेर कितलो जीव आशिल्लो, तरी तिक्क हांव फसोवन हांव कल खातीर हांगा आयलो की तूं मेळका म्हूण, आनी तुवें म्हाका धूर दवरल्या तर हांव कल करूं. मस्त रडलें एक दिवस, मस्त रडलें. आनी श्रीरामा तुझा वियोग म्हाका नाका, उदासीन हा काळ कोठे न कंठे. मस्त तांगेलें हें आसा ती अनुदिन अनुतापे तापलो राम राया, परम दिन दयाळा नीरसी मोह माया, अचपळ मन माझे नाव रे आवरिता, तुझ विणशिण होतो धाव रे धाव आता. तर जीव हें म्हळ्यार तांगेल कल्लें उदासीन हा काळ कोठेन काळ जातो गमेना, सदा सर्वदा थोर चिंता असेना. कितलें केल्लें तर के देवा म्हाका कसलेंय मेळना. तशी तांणी म्हणना पळय, कितलें करूं उदासीन हे वृत्ती जीवी धरावी, अति आदरे सर्व सेवा करावी, सदा प्रीती लागो तुझे गुण गाता, रघुनायका एक मागणे हेच आता. कडेन तांकां दिसता की अरे कसलें म्हाका ना, सगळें हांवें पुरें घालेल की कल्लें. तशी ब्लॅक होल म्हणटात ताका. एक एक फावट अशें जाता खड्ड्यांत पडलेले वर जाता. नेटके लिहिता येना, वाचिता चुकतो सदा, अर्थ तो सांगता येना, बुद्धी दे रघुनायका. मुख्य म्हळ्यार संसार नेटका नाही. संसार हांव बाकीच्यांक सांगलें की संसार समकोरका म्हणून, जाल्यार संसारय जाय न्ही मगलो, उद्वेग वाटतो जिवी, परमार्थ आकळेना, परमार्थ करका म्हणून सगळें सोडलें जाल्यार तोय कळना म्हाका. तर बुद्धी दे रघुनायका. आनी कल्लें देईना पुरविना कोणी, कोणें भिक्षा सुद्दां घालनात रे देवा, उगेच जन हासती, लौकिक राखिता येना, बुद्धी दे रघुनायका. तुगल ब्रीद आस, हांव तुगल शिष्य आस, तूं म्हाका नाम दिलेलें, तूं कशें दिल्लें तशें हांव घेतलें आनी मना पासून साधन केली, तरी तुका मगल दय येना रे देवा. पिसुणे वाटती सर्वे, कोणीही मजला नसे रे, समर्था तू दया सिंधू, बुद्धी दे रघुनायका.
उदास वाटते जीवी आता जावे कुणीकडे. अरे तू भक्तवत्सला रामा बुद्धी दे रघुनायका. काया वाचा मनोभावे हाव सगळ्यांक सांगता, हाव त्या श्रीरामा गलो शिष्य म्हणून. तुझा मी म्हणवी तसे, हे लाज कोणाला, हे लाज तुझला माझी बुद्धी दे रघुनायका. भक्त उदंड तुम्हाला देवळान कितले भक्त जमनाती. तर तो सांगता चेरडू ते पाप, तर या 24 वर्ष झालं तर की तू अजूनही दर्शन दिना. भक्त उदंड तुम्हाला आम्हाला कोण पुसते. ब्रीद हे राखणे आधी बुद्धी दे रघुनायका. तुगल ब्रीद असं की दीनानाथ म्हणले तरी तोडर बांधल्या तुगले. हां, तशी शेवटी ते सांगतात ती रामदास म्हणे माझा संसार तुझ लागला. संशयो वाटतो पोटी बुद्धी दे रघुनायका. तुझ्या वियोगे जीवित्व आले शरीर पांगे बहुदुःख झाले. अज्ञान दारिद्र्य माझे सरेना तुझ वीण रामा मज कंठवेना. अरे परतंत्र झिणे कंठू किती रे उच्चाट माझे मनी वाटतो रे. लल्लाट रेखा जपी पालटेना तुझ वीण रामा मज कंठवेना. हा, विश्रांती देही अणुमात्र नाही कुळाभिमाने पडिलो प्रवाही. स्वहित माझे होता दिसेना. कल खातीर हांव हें सगळें सोड नायलो की मग स्वहित की हांव तुज्यात एक जावं का म्हणून. हां, आनी तेमीत कल जाल्यार स्वामी वियोगे पळही गमेना. तुझ वीण रामा मजला मज कंठवेना. हें मस्त रडना पळय. एक दिवस ते अशें मस्त रडले, मस्त बेजार जालें तांकां. तावळी श्रीराम प्रत्यक्ष प्रगट जाले तांच्या मुखार. आणि हे दैदिप्यमान श्रीरामागल कसले सांगचे तांगेले हे बाप रे. हं, ते सांगचे मजमीत साध्य ना. कशी जाली असल ती प्रभा, ते नीलवर्ण. हां, आकाशांतल्यान देवीन तांगल घार तांगल मुखारी साक्षात उबरले. आणि हे पाप रडतची दोळे पुसत उबरलेले. सडनली प्रकाश पळोवन तांकां इतलें बरें दिसलें की दोळे उगडून अशें हें केलें आनी पांयां नुस्तें मिठी घाली तांगेले. तांणी ताका उबरें काडलें आनी सांगलें वत्सा, हें पळय हांव तुका आपलें म्हणलें, तुका कसलें जाय तें माग. तूं मगलच मगल शिष्यच. अशी कशें जातलें की हांव तुका सोडून दितलो. तूं कसलें जाय तें माग. तावळ ताणें सांगलें की म्हाका कसलें नाका, फक्त हांव तुगलो म्हणून म्हाका एक पंता तुमच्यात एक करून घेयाती. तूं मगलोची म्हणून म्हाका लागीं घेयाती. म्हाका आत्तां थंय कोणेय मोग करनी रे. सांज धरून मगल अशीच चल्ल्या. सगळे जाण म्हाका उलयता ती, सगळे जाण म्हाका कसली म्हणटा ती, म्हाका कोणेय आपलें म्हणना ती. ह्या गांवांत इतली 12 वर्स राबली, कितलें हांव मैत्री करूंक पळयलें जाल्यार म्हाका जमनी. तेमी ती तुकल करी. आतां तूं म्हाका पयलीं आपलें म्हण, कारण तुगेलें हें ब्रीदच न्ही. आणि तुमची सगळ्यांत आशिल्ली न्ही ती. ताणें सांगलें तुमची सगळ्यांत भरलेली न्ही ती. तूं एक पंत आपलें म्हण की बाकीचे लोक आपोआप समजतले. तरी तूं फक्त आपलें म्हण. तर तांणी सांगलें भई. आनी त्या वेळार तांणी तांकां रामदास स्वाम्याक समर्थ ही पदवी दिली. ताणें सांगलें तूं जगान समर्थ जातलो सगळें करच्याक. हांव तुगेल्यान करून घेतलें. हांव आनी तूं एक. तूं कसलें जाय तें करता तुका सक्सेस मेळटलें आनी श्री हनुमान तुका मदत करतलो. हें सांगलें. तर समर्थ. तर तांणी कल करका पोलायटली, देवा समर्थ ही पदवी मगल न्ही ती तुमगेली. आणि त्या वेळार पयलीं फन तांगेले तोंडान थांगलें जय जय रघुवीर समर्थ. देवा तूं रघुवीर समर्थ. रघु कुळांतलो लघु न्ही तूं, रघु. रघु म्हळ्यार सगळ्यांत व्हडू. हां, रघुवीर रघुंतलो वीरवर तूं. तुमची समर्थ हांव न्ही. आनी तूं तें सामर्थ्य पुराय म्हाका दिल्ल्या. आतां तें कशी वापरचें तें म्हाका मार्गदर्शन करी आनी हांव तें सम करतां. हें जें सांगलें तें आत्मनिवेदन थंय जाल्लें. तरी खंयचेय आतां नवविधा भक्ती म्हूण आमी तावळ सांगली, हें सबंद नवविधा भक्तीचेच हो दशक आशिल्लो फुल्ल. एक्चुली नवविधा भक्तीच जायना पळय दासबंधू हांगा फिनिश सुद्दां जालेशिलो. म्हळ्यार एक फक्त आत्मनिवेदन जायना पण आनी कल करका. कले करची वरनाची हय की न्ही. हां, जाल्यार हें कशें करचें हें कळका म्हळ्या खातीर प्रत्येक पायरी स्वतंत्र आसत. तरी आमी कल म्हणटा ती की पयले 8 भक्ती ह्या 9 भक्तींतले
पयर खंयच्याय पायरीर तुमी राबात तांची केन्ना क्लायमॅक्स येता की त्या क्लायमॅक्सा वेळार आमी आत्मनिवेदनात चौकांत वचून पावतच आनी कड्डेर तो परमेश्वर दिसता आनी त्या वेळार थंय सद्गुरू बशिल्लो आसता. सद्गुरू आनी देव एकूच. तो आमचेर कृप करता की आमकां तो अधिकार मेळ्ळो आत्मनिवेदनात. त्या वेळार तांणी एकच महावाक्य उलयल्या पुरो, तत्वम असी, की जालें. तर भक्तींत एक आसता, बाकी कसले कोरका लागना, ताका कसली सामुग्री लागना, कसलेय लागना. गौडपादाचार्य हांणी शंकराचार्यांक नुस्तें म्हणलें की तत्वम असी. त्या वेळार तांणी एक उतर दिलें, आम अहम ब्रह्मास्मी. ताबडतोब तांकां आत्मज्ञान जालें. कल्या म्हळ्यार ते अधिकारी जालेले. तशी हे समर्थ रामदास स्वामी अधिकारी जाले आनी तांकां तें आत्मनिवेदन तांणी केल्लें आनी ते रामांत एक रूप जाले. तरीही तांगेलो देह आशिल्लो. तर त्या प्रत्येक पायरीचेर कशी आत्मनिवेदन जावचें शकता हें आतां आमी पळोवया. पयले 8 भक्ती ह्यो 9 भक्तींत विर्ण वचकात. त्या वेळार आत्मनिवेदन जाल्ल्यार कसल्याच त्याग आपोआप जाता. तरी 4 धनांचो त्याग जाता आमगेल्या हातांतल्यान. 4 नमुने धन आसता. पयलीं म्हळ्यार लौकीक संपत्ती. लौकीक संपत्तीच्या आयल्यार येता, वचूल्यार वता आनी आमी ताजो उपयोग समाज सेवे खातीर आपोआप आमी करूं लागता ती आनी ताजी भारी व्हड दिसना. म्हळ्यार तेंचे हें न्ही, देवान दिल्लें अभय वापरचें देव कार्या खातीर, आमगेल्या प्रपंचा खातीर सुद्दां आराम वापरचें. आनी तुकारामान म्हणवारी जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे खर्च करीत. तशी ताजे वापरय करचो, पण तांत खंय आसक्ती वरना. तशी स्त्री कुटुंबाची आसक्ती तितली वरना. म्हाकशी कितले काळजी दिसता चेडो बाळां गेली, बामणां गेली, जितली दिसता तितली दिसना. हो प्रपंच आमगेलें वय जाल्या, मगल वय जाल्या, मगल बामणालें वय जाल्या, कसलें बरें ना जाल्यार हें अशींच जातलें, गुरगूर बरें जातलें हो एक विश्वास आसता. तेमी ती जितली दिसता काळजी तितली काळजी दिसना. तशीच सन्मान ना जाता, ताका लोकेशणां म्हणटात. म्हळ्यार आमकां कोणें बरें म्हणका, आमगेलें कोणें उदो करका, आमी प्रख्यात जावंका, आमगेलें आनी कलकलें कोणकोणांनी बापरे खंय आमकां तें हें यूट्यूब आमी काडलें मदें. तो एक पोरस स्टुडंट पाप, ताणें कोन्न दिलें. तर ताणें ते फोटोज बिटोज एकडे काडून न्ही ताजो विडियो केलो. तें म्हाका कसलें कळना, ताणेंच केलें तें. आनी पयलोच ऑडियो आमगेलो अगदी फ्लॉप जालेलो. ते रेकॉर्ड वचूंक जाय नाशिल्लें, अर्द रेकॉर्ड जाय नाशिल्लें. तसले रेकॉर्ड ताका कसलें कळना. तातूंत दासबोदांतलो पाप सान आसता तातूंत सारकणचो खंयचो. ताणें तेंच ऑडियो घाल्ले भितर ते यूट्यूबार काडलें म्हणलें आनी ते फोटोज आनी गमटे येले न्ही, फोटोज गमटे करून केले ताणें. तरी सगळ्यांक म्हळ्यार ताकाच इतली खुशी आनी घरच्यांनीची. म्हळ्यार मगल नातीकय ते गोतना कसलो म्हणून दासबोद तीन आयकनाशिल्लो. आनी हो पाप दुसरो दिवस म्हाका तागेलो फोन, टीचर म्हणटा, टीचर गुड न्यूज़ कल्याक भाई गुड न्यूज़ म्हणून विचारलें न्ही. आपको देखो वो यूट्यूब किया है ना, कितने लाइक्स मिले और कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है कळ्ळें. जाल्यार तें मुख्य कल्लें आशिल्लें, तें कल्ले ऑडियो कॅसेट आसा पळय ती मुख्य आशिल्ली न्हय आयकूची. तातूंत अर्द कल्लें नाशिल्लें. तें एडीट करनासतना वचून दिलें. आमकां लक्षांत येयली तें एडीट करपा लागता म्हणून. आमकां कळनाशिल्लें, वी आर नॉट टेक्निकल सॅरी. तें एडीट कशें करचें गोतना तशें पेटयलें आनी ताणें पब्लीक केलें म्हणा पळय तें खंय की पावलें न्ही. तरी पयलें कोण की जाणकारांनी ज्यांनी आमगेलें विवेचन आयकलेलें मगलें तें आयकून समर्थान गेलें. तांचे समर्थान इतलें गोमटें दिलें, ताणें उलोवन घेतलें. तिगेलो आवाज सुद्दां इतलो गोमटो आयिल्लो आनी रेकॉर्ड अशें कशें जालें. इमिजिएटली यू विड्रॉ दॅट म्हूण तें विड्रॉ केलें. कड्डेर ताका समजावन सांगलें तें एडीट जावचें घालचें ना म्हूण. आनी मागीर ती पयली कॅसेट ऑडियो कॅसेट आमी एडीट करून कड्डेर तांतूं घाल्लें. तरी तें मुळान मुख्य आयकया ती कल्या म्हळ्यार तें परत एडीट करतना सुद्दां समर्थांनीच तें वदोन घेतलें. तांकां कल सांगचें आसलें. तर तें परत ती पयली कॅसेट परत आयकया ती. जशी आमी सा लायतात न्ही गायन शिकतना, साची रियाज करची मस्त म्हत्वाचें आसता. तशी आनंद यात्रे वतना आमी परत स मेर येवंका
समेरियमच्या शिक्का म्हळ्यार मात्र गायन शिकू जाता. नाल्यार सूर करतना खंचकी सुरार सूर केले काळी पांचारी आणि कड्डेर वयर वतन खंचकी 7वो न्ही 8वो सूर लागता आणि परत येतन खंयचे पण सुरार आमी एंड जाता ती तशी बरोबर गायकी न्ही ती. तशी आमी आनंद यात्रेक जातना आनी परत परत ते समेक वच्चे आमगेलें ध्येय कसलें आमगेलें हें कसलें आमी खंय आसा ती आमी कोण आमी कल खातीर भायर सरल्यान ती कशी आमी इतरांक मदत करूं शकता हें सगळें ते पयले कॅसेटांत आशिल्ली ती परत परत आयकयात आनी ती सेव करात ती असो तो आत्तां हें न्ही तरी भक्तीत जे आसा ती पयले 8 भक्ती हे त्याग सांगले तर लोकेशनां सांगतल्याक की लोकेशन म्हळ्यार कसलें सगळ्यांनी आमकां बरें म्हणका हें तांतुलें वय की न्ही तर तें पळोवंक आशिल्लें. आनी दुसरें कसलें की समाज आमकां कल म्हणटलो कसलें करूं गेल्यार समाज आमकां कल म्हणटलो तर आमगेलें आत्मनिवेदन जर खरें जाल्लें तरी आमकां समाजाचें पर्व व्हरना कसलें म्हणत देव करून घेतना मागीर तें बरेंच जाता. हें ही चिंता कसली कोण कल म्हणटले आमी आज इथं येयले मंडळी आमी दुसऱ्यां खातीर जगतात आमी स्वता जीवन दुसऱ्यांक व्हांवन सोडलें पण परमेश्वरा व्हांवनी परमेश्वरा व्हांवली की आमगेली ही चिंता वता की समाज कल म्हणटलो हें कल आपोआप सुट्टा. हां इत्या म्हळ्यार भगवंत हो आसता न्ही तोच कर्त जाता आमी खंय येयले तांतू तेमी ती तो कर्त करून घेतलो आशिल्ली ती वायट कर्म आमगेल्या हातांत तांतो जावच्याकच दिसना ही श्रद्धा आनी हो विश्वास. हां फक्त कर्तव्य कर्तव्य राखचें हें जात की न्ही तरी आत्तां तें कर्तव्य करचें म्हळ्यार कशें करचें आत्मनिवेदन जायना पडे काम करचें सगळें काम करचें प्रपंच करचो जाल्यार तें निरपेक्ष आसता. फळाची अपेक्षा बिलकुल ताचो विचार सुद्दां येना फळाची अपेक्षा कोर नये म्हणून सांगून आमी ना बा आमी फळाची अपेक्षा करना ती जाल्यार तांणी अशी म्हूण नाशिल्लें हें जें आमी म्हणटात पळय तांणी अशें म्हूण नाशिल्लें हातूंच आमगेली अपेक्षा येता ती अपेक्षा सुद्दां आपोआप वता आनी जें आमी करतात न्ही करतनाच आमकां फळ मेळता वता आनी अपेक्षा ती कल करची इतलो आनंद मेळटा हें करतना. हां तरी आनंद मेळका म्हण हें अपेक्षेन आमी करनात पण आनंदाने करतात आनी तें काम करून जाल्लें तें विसरून वचें मुखार वचें ताजें चरवीत म्हण करचें ना मुखार वचें जाल्यार कोणाक केले प्रॉब्लेम आसल्यार ताजें परत उत्तर दिवेद. हां जशें की चेडूं धांवतना पडटा न्ही हां तावळे आमी धांवन वचून तांकां सावरतात की न्ही तशी आमगेलें काम जिथे कमी तिथे आमी खंय कल कमी आसा थंय आमी एक कुरड्याक रस्तो क्रॉस करचो आसता तावळी ताका मदत करता न्हय तर मदत करूं गेल्यार कल जाता तावळी हांव मदत करता हें आसना अपने आप आमी धांवन वचून ताका मदत करता ती ताका घेवन क्रॉस करता ती. हां कोणेय जर दुख्खी मनान शिरकल मनान दुख्खी आसता खंयच्या दुख्खान शिरकला वायट दिसता तावळी मन ताका स्वताक वळोवच्या जायना तावळे आमी त्या मनाक त्या दुख्खाचेर हळुवार फुंकर घालची हळुवार फुंकर घालकी कल जाता तें दुख्ख हगूर दुसरे कडेन वता आनी तागेलें मन दुसरे कडेन वळोवचें. हां कसलें आसा कोणें दुख्खान आमकां सांगता आसल्यार टू गीव हीम अ पेशंट हियरींग लिसनींग श्रवण भक्ती करची तांकां तो परमेश्वर बैसून आमकां सांगता आसता आमगेली परीक्षा घेता आसता हें अशें म्हगेलें दुख्ख आसा तशें म्हगेलें दुख्ख आसा पुरें आयकून घेवचें तें आयकून घेतलें कोणें तरी मेळ्ळो म्हळ्यार की तागेलें दुख्ख मस्त कमी जाता. आतां रस्तो क्रॉस करतना कुरडो म्हळें ताजें एक विनोदी कथा हितून थंय सिरियसली उलयलें आतां थंय तरी एक म्हैश घेवन रस्तो क्रॉस करता आशिल्लो पुण्यान कळ्ळें मस्त ट्रॅफीक पुणेन तरी वाटते तशी हें येता ट्रॅफीक ताकले ट्रॅफीक रुल्स कोणें पाळना ती जाल्यार एक मनुश्य ताल्या म्हैश आशिल्ली तो म्हैश घेवन रस्तो क्रॉस करता ती म्हैश हगूर 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 चमकता तो म्हैशी आंगार सावन कोण नोबडी डॅर डॅश तेमी ती हगूर हगूर कार राबताली स्लो जाताली आपोआप म्हैशी पळोवन मनुश्य येदोची दिसना म्हैश दिसता न्ही कार राबताली आनी तो आराम क्रॉस करतालो कड्डेर कल जाता एकलो पाप मजेस कोणकी राबिले हां म्हाका क्रॉस करचें सर हांव तूच सांगात येवं म्हळ्यार म्हाका भंय दिसता क्रॉस करूंक यो 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 म्हणालो हां जाल्यार एक असो म्हाका क्रॉस करून दिलें ताका इतलें बरें दिसलें
हांव ताका म्हाकाय बरें दिसलें आनी हांव ताका 1 रुपया काडून दिली, घे बाळा तूं दवर घे, तूं म्हाका इतली मदत केली. ताणें घेतली. खड्डीर ताका आश उठायली मग. ताका दिसलें अशीच तो थंय रावतालो म्हैश घेवन आनी क्रॉस करूंक आयलो की लोकांक सांगचें तूं क्रॉस करता जाल्यार हांव ही म्हैश घेवन ताज्या आदारान तुमी क्रॉस करून दिता रस्तो जाल्यार ही म्हाका 1 रुपया दिवका म्हणून. तशी तो क्रॉस करून दितालो. तर एक फंतान ते डब्बल मोल केलें. कसल्या गो तसलें ताका परत येतना सुद्दां तशीच गिरायक मेळटालें. तें मेळ्ळी जाल्यार 1 रुपया ते आपण फुकट येवंक म्हणटा 2 रुपया चार्ज करचे सुरू केले. म्हळ्यार हें जोक अपार्ट जाल्यार ह्यो अपेक्षा जाता ही विनोदी काणी आसवई जाल्यार आमी तशें कोर न्हय बा, आमी तशें कोर न्हय. आनी आतां कळ्ळें जाता आमी पयल धोरून सूर करुया म्हळ्यार उल्टें धोरून सूर करुया. आमी खंय आशिल्लीं लास्ट टायम आमी कल पळयल्लें सख्य भक्ती पळयल्ली वय की न्ही. सख्य भक्तीची क्लायमॅक्स केन्ना जाता? आत्मनिवेदनान जाता. तो मगलो कळत नकळत आमगेली नजरच बदलता आनी मैत्री जाता. मैत्री इतली जाता त्या देवा लागीं की द्वैतच संपता आनी तो देव आमकां गळा भेट म्हणटात ताका. अशी आलिंगन दिता न्ही आमी तातूंत एक जावन वतात आप्यापिची. मित्र मित्र भरना, हांव आनी तो एक्कच जाता ती. तावळी कसलें काम करतना कळ्ळें जाता आमकां हें जावचें शक्यताच आसना गर्व जावचो. त्या म्हळ्यार आमी कामच करना ती तोच करता. हांव नाची जाता हृदय मंदिरी बसुनी माझ्या तुझेच तुरे घेसी नाम श्रीराम जय राम जय जय राम. तशें जाता. कडेरी दास्य भक्तीन तूं आतां वेळ संपतस ताजे खातीर हांव फटाफट चिके घेता. मुखाल पंथाचें परत रिविजन करुया. दास्य भक्तीन कळ्ळें जाता सद्गुरूंगेल परिस स्पर्श आमकां जाता. दास्य भक्त्याची क्लायमॅक्स याना पळय. आमी इतलें मना पासून काम करता आसता ती आनंदाने आनंदा खातीर न्ही कर्तव्य म्हणून मनाची 100% उपस्थितीन तूं तरी त्या वेळार त्या दास्य भक्तीन आसतात की न्ही त्या वेळार आत्मनिवेदन जर घडलें आमच्या हातून तरी दास्य भक्तीन एक आमी करतात म्हळ्यार कहलें आमी केल्लें तें ईश्वराक अर्पण करतात जाल्यार आत्मनिवेदन जाल्लें अशें कशें कळटा? अर्पण कोर का हो विचार सुद्दां मनांत येना. त्या आप्यापीच केल्या म्हळ्यार प्रत्यक्ष कळत आसता की तोच करता आसा, हांव करनाची. तावळी तोच करता म्हणना पळय तान्नेच केलें ताका खंय अर्पण करचें. तशी वंदन भक्ती एक फक्त नमस्कार एक फक्त अशी नमस्कार करा ती देवा मगल सगळें मगल मात्या तुजें ब्रेन जे मन जे कसलें जे काय आस हांव म्हणलें तें पुराय हांव तुका दिता. अक्रूरा गल उदाहरण सांगतात वंदन भक्तीन. ताणें एक्क फक्त नमस्कार केले वंदन भक्ती केन्ना गोतसवें ताका कंसाने श्री कृष्णाक घेवन यो म्हूण सांग मथुरेक म्हळ्यार कृष्णाक ताका मारचें मनांत आसलें आनी अक्रूरा तें गोत्त आशिल्लें. तर ते सान चेडूं कृष्ण आनी बलराम तांकां घेवन तो येता. एक नमन्याक काळजी ताका की ह्या कृष्णाक तो मारून घालतलो कितलो कवळी चेडूं ही ताका कंस मारून घालतलो जाल्यार मद्दें ताका संध्या वंदन करचें आसता म्हणून रथ राबयता ती. हे म्हणटा चेडवो आमी हांगा बसता ती तूं नांव न्हू तुका संध्या वंदन कोर यो तसर आमी हांगा बसता ती म्हणटा. आनी वचून तो थंय बुडयता तीच काळजी न्ही काळजी घेवन अशी नाक धरून बुडी मारता न्ही उदकांत तूं ताका साक्षात तो शेषशाही भगवान दिसता थंय बशिल्लो. आनी होच हीच चेडवो दिसता ती शेष म्हळ्यार बलराम आनी तो कृष्ण न्हिदला ताजेर आनी अशी आशिर्वाद रूप आनी एक नमुन्यान तो वंदन भक्ती म्हळ्यार सबंद साश्टांग नमस्कार घालता. आनी ताजे नंतर तें जें आत्मनिवेदन ताणें स्वताक निवेदन केल्लें ताजे नंतर एक्कय पंथान हांगेल कोण रक्षण करतलें म्हूण ताका संशय येना. ताका बरोबर कळटा हें कोण तांच्यान तो एक जावन वता म्हळ्यार तो चौकांत आयलो मात्र न्ही तो श्री कृष्णान एक जालो ताजे नंतर. तशी अर्चन भक्ती आवडीन सगूण भक्ती केली मानस पुजा केली तांकां संवाद येता ती देवाने आपणाक आपलें म्हणलें की कळ्ळें जाता आत्मनिवेदन आपोआप घडता. तशी पादसेवनम गुरुपादुकां सेवा चरण सेवा ताजें कार्य काया वाचा मने चरण सेवा करची
हां, ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिपूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्. प्रत्येक स्टेजार ते गुरुमूर्ती ध्यान तू चरणपूजा, पादपूजा, मंत्रमूल प्रत्येक वाक्य मंत्र शेताचे आचरण करचें आणि गुरु कृप जावच्याक तांकां संपूर्ण शरणागती, तांकां देवत्व पळोवचें त्या कोमल चरणांत सेव करतना. तशी नामस्मरण भक्ती कशी, नाम घेतन घेतन घेतना तो इतलं नाम आणि नाम एकच, ते सगुण नामा भक्ती असता. ते नाम केन्ना नामा शब्द बंद पडतात ताका कळना आणि तो पूर्णपणे उन्मन जाता त्या मनाचे आणि तो पूर्ण रूप तो स्वताची अर्पण स्वताकच जाता. तावळी तव नामा मधी प्रेम देई रे प्रेमळ तव हे नाम, अणुरेणूतून शब्द उमटले राम राम श्रीराम श्रीराम. रघुराया रे चिंता मिटली तू झाला विराजमान, कृष्णा समतू हृदय सारथी हृदय चालवी धक धक छान धक धक छान धक धक छान. हे नामस्मरणाच्या भक्तीन कल असता मी पण कमी जाता, निर्भयता येता, एक नमुन्या आत्मविश्वास येता आणि ते नाम घेता 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 तो नामीची जावन वता. आमगेल हृदयांत त्या नामी गल श्री रामागल आमगेल सद्गुरूगल आवाज हा जो प्रत्यक्ष अनुभव येत मंडळी तो घेऊन पळयात. इतलं आनंद जाता, तांगेल आवाज येता भितरी नाम घेतना आणि आम्ही फक्त बसून ऐकत ती, आम्ही कल्ले करना ती. तावळी फक्त आमगेल मनात कल असता एक कृतज्ञता असता. तिवय वर ते कृतज्ञता अर्पण कर का म्हणले सुद्धा कले ते अर्पण करची वर नाची कल्या म्हणा मनाने आम्ही एक रूपच झालेले असतात. तो देव कल आमचेर उपकार करना असले वेळार देवाक आमकां कितली भक्ती ताज बदल की ताजपेक्षा जास्ती तो आमगेर भक्त जाता आणि येऊन तो एक जाता आमच्यातून. तशी कीर्तन भक्ती दुसरी भक्ती सांगिली. तो कीर्तन कशी करता 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 आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी, भावे करुणा कीर्तन करी प्रेम भरे नाच तू, भगवंती लागले मन तेणे नाठवे देह भान, शंका लज्जा पळोन दुरी ठेली, जो प्रेमरंगी रंगला जो भक्ती मध्ये मातला मातला हत्तीवारी तो पिसाळेल हत्तीसो उन्मन जाता गले मनाच उपराटी जाता. तो भितर कॅनकी पावता जो प्रेमरंगी रंगला जो भक्ती मध्ये मातला, तेणे अहंकार घातला पायातळी. जस त्या मांकडीने गळ्याला ते अशी हे नांका वयर उद्दाय म्हणा पडे त्या अहंकारा पाया म्हणा घाल ताजी वयर राबून तो नांदता. तावळी त्या आत्मनिवेदन भक्ती आप्यापी जाता. त्या चौकांत येता देवताक आपले म्हणटा. तर श्रवण भक्ती परीक्षित रायाक शाप दिलेलो ऋषीने की तुका 8 दिवसांत तक्षक येऊन चाबून तुका मृत्यू जातलो. तावळटाक दिसता यो बा 8 दिवसांत म्हाका मुक्ती कशी कोण करून दितले. तरी शुक मुनी ताक मदत करता आणि भागवत कथा सांगता. ती ताका श्रवण भक्ती एकाग्र मन करून तो अशी हें करता की 8वे दिवस ताक तक्षक केन्ना चाबले म्हणून कळनासलें. ताका देह आप्यापी पडता. तशी ती श्रवण भक्तीन तो इतलो गुंग जालेलो असता की आपणा देह पडला म्हणून सुद्दां ताका कळना, ताका आपोआप मुक्ती मेळटा. तशी ह्या सगळ्या भक्ती आमी करता ती. तर आतां ताजे बद्दल एक 5 मिनिटांचो 5 मिनिट म्हाका दिया ती. हांव तांकां कल्ले समर्थांक सांगचेस हें वाचून दाखयता. आत्मनिवेदन भक्ती. श्रीराम मागा जाले निरूपण 8वे भक्तीचे लक्षण. खंयची 8वी भक्ती पळयल्या मी सख्य भक्ती. आता एका सावधान भक्ती नवमी निवेदन जाणावे आत्मनिवेदन करावे तेही सांगिजेल स्वभावे प्रांजळ करुनी. ऐका निवेदनाचे लक्षण. हे पहिले सगळं सांगलें तुमकां तें मी ताकत वाचता म्हळ्यार तें भक्कम जातलें की समर्थान तांगल शब्द कल्ले हे वाचकात समर्थ सांगतात तें वाची. ऐका निवेदनाचे लक्षण. देवासी वहावे आपण करावे तत्व विवरण म्हणजे कळे. तत्व विवरण म्हळ्यार कल्लें म्हणून तांणी सांगल्या
त्यांची तावळ सांगेल वरीची की देवाक दितना आम्ही अत्यंत आदराने प्रेमान दिवका एक पंत दीना पडे आमगेल ममत्व आमगेल हक्क ताजवेल घालोवंक आमकां हक्क ना म्हणून हां. आणि ते दिल्ले ते दान दिल्ले म्हळें सुद्दां विसरून वचका. मी कल खातीर विसर का. ते सांगतात मी भक्त ऐसे म्हणावे आणि विभक्तपणेची बजावे हे आवघेची आघवेची जाणावे विलक्षण हा भक्तस म्हणचे आणि हांवें स्वताक अर्पण केलें म्हणचे थंय हांव खंय वचुलो हांवाच न्ही तशीची तें सुद्दां मनांत येवं न्ही. लक्षण असोन विलक्षण ज्ञान असोन अज्ञान भक्त असोन विभक्तपण ते ऐसे म्हळ्यार भक्त जालो म्हणटा जाल्यार तो खरें जाय न्ही त्या म्हळ्यार हांव भक्त म्हणटा. एक मिनिट. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ सांगता की भक्त म्हणजे विभक्त नव्हे आणि विभक्त म्हणजे भक्त नव्हे. विभक्त आशिल्लो तो भक्त जायना. भक्त म्हळ्यार एक जावका विचार येविण काहीच नव्हे समाधान तस्मात विचार करावा देव कोण तो ओळखावा. आमगेर भितर देव असता आपला आपण शोध घ्यावा अंतर्यामी भितर निलकून पळोवका. मी कोण ऐसा निवाडा पाहो जाता आता तत्व झाडा विचार करिता उघडा आपण नाही. हांग कांद्याच उदाहरण दिता ती. कांदो सोल्लोंच्या घेतलो एक पाकळी काळी दुसरं कळें दुसरं सोल कळें तिसरं सोल कळें सगळी साल अशी भायर पडटात कडे कल्लय भरना. तशें आमी एक एक तत्व आमगेलें काडटा स्थूल सूक्ष्म अतिसूक्ष्म सगळें काडटा गेले की भितर कसलेंच आसना आणि कल्लेंच आसना न्ही जे शून्य आसता थंयच भगवंत आसता तोचे देव आसता. मी कोण ऐसा निवाडा पाहो आता तत्व झाडा विचार करिता उघडा आपण नाही. हांव हो थंय आसना हांव हो फट्टी आसता. जशी इंद्रधनुष्य दिसता आमकां जाल्यार तें खंय आसना तें हातान दवरूं जायना. तत्वे तत्व जेव्हा सरे तेव्हा आपण कैचा उरे आत्मनिवेदन येणे प्रकारे सहजचे आले. तत्वरूप सकळ भासे विवेक पाहता निरसे सगळे भासमान असता सगळं जे दिसता ते हां. प्रकृती निरासे आत्मा असे आपण कैचा हां. प्रकृती आणि हे विश्व सगळं नाच जायना पडे कोण वरता तरी फक्त आत्म वरता जो दिसना जो फक्त अनुभवाक येता तो एक मुख्य परमेश्वर दुसरी प्रकृती जगदाकार तिसरा आपण कैचा चोरू हा आणिला मध्ये. हांव हो चोर कशी येतलो फक्त प्रकृती असता आणि परमेश्वर असता मध्य हो चोर खंयथान आयलो तो आसनाची. ऐसे हे सिद्धची असता नाथिली लागे देह अहंता. त्यावेळ आमकां कळटा आमकां देह अहंता फुकट आम्ही करताली म्हण परंतु विचार पाहत जाता काहीच नसे. पाहता तत्व विवेचना पिंड ब्रह्मांड तत्वरचना विश्वाकारे व्यक्ती नाना तत्वे विस्तारले. आत्मनिवेदन जायना पडे हे कल्लय करका लागना. आणि जशी बांबून बायलांग लग्न जायना पडे जे तांकां समेट जायना पडे उद्भव जाता ते कल्ले आनंद एक चेडू जन्मा येता तशी तो कायमच आनंद शाश्वत आनंद ब्लिस हांतू आम्ही एक जावन वता त्या आनंद स्वरूपांत. तत्वे साक्षत्वे ओसरती साक्षत्व नुरे आत्मप्रचिती आत्मा असे आदी अंती आपण कैचा फक्त आत्मा मात्रच हें आमकां कळटा आणि तो हावंचस आणि तोच आत्मा सगळीकडे भरला हें कळटा. आत्मा एक स्वानंद घन आणि अहम आत्मा हे वचन तरी मग आपण कैचा भिन्न उरला तेथे. हाव म्हळेल भिन्न कशी सगळं आत्मा सगळीकडेच सोहम हंसा हे उत्तर याचे पहावे अर्थांतर. आम्ही श्वासोश्वास करतना सहा अहम अहम सहा तो देव सतत सांगता असता हांवच तोच हांव रे म्हणल्यार पळय म्हण जाल्यार आमी वी रिफ्यूज टू लुक ॲट हिम. याचे पाहता अर्थांतर पाहता आत्मयाचा विचार आपण कैचा तेथे. आत्मा निर्गुण निरंजन तयासी असावे अनन्य. अनन्य म्हणजे नाही अन्य आपण कैचा तेथे. आत्मा म्हणजे तो अद्वैत जेथे नाही द्वैताद्वैत तेथे मीपणाचा हेत उरेल कैचा. द्वैतची ना त्यामुळे हा खंयच्यान येता एकच मुय गोड खावच्या वचून मुगळो
आणि तो मुंगळो देवान ताका गोडच कोण सोडलें. तावळी हांव मुंगळ असं गोड कितलो गड्ड असं म्हण सांग तो वर्तवे ना. तशी हांव वर नाची ताचो अनुभव सांगच्याक सुद्दां म्हाका सांगचें जायना. तेमी ती कोणकी म्हणलेलें तुका आत्मज्ञान जाल्लें हांवें म्हण. ना म्हाका आत्मज्ञान जायना. अरे तूं इतलें करता तुका अजुनी आत्मज्ञान जायनी म्हण एक संतांक विचारलें तांणी. म्हाका न्हय, म्हाका अजुनी आत्मज्ञान जायनी जाल्यार ते एक संतांक विचारलें. तांणी सांगलें ना म्हाका आत्मज्ञान जायनी आनी जावचेंय ना. इतक्याक इतलें तूं साधन करता तुका आत्मज्ञान जावचें ना कल्ल्याक. हां तर म्हाका आत्मज्ञान जावचें ना कल्ल्याक. जर कोण म्हणटा की म्हाका आत्मज्ञान जाल्लें ताका जाल्लें आसना कळ्ळें. म्हळ्यार मी ताका बाकी आसा म्हणून तो सांगू शकता की म्हाका आत्मज्ञान जालें. आनी जर खरें जाल्लें तरी तांत मीच आसना. तेमी ती मी वचून मी ती म्हाका कशें जावचें कले मेळच्याक हांव वरनाची. आत्मा पूर्णत्वे परिपूर्ण जेथे नाही गुणागुण निखळ निर्गुणी आपण कोण कैचा. त्वम पद तत्पद असिपद निरसुनी सकळ भेदाभेद वस्तू ठाईची अभेद आपण कैचा. ही मस्त पद असती. त्वम पद म्हळ्यार त्वम आत्मा असी तत्पद तत् असिपद तत्वम असी हां अहम आत्मा हे पुरे जे असती ते सगळे हे भेदाभेद विंगड वाक्य जाल्यार वाक्यांचो अर्थ एकच वस्तू ठाईची अभेद तिथे आपण कैचा. निरसिता जीव शिव उपाधी जीव शिवची कैचे आदी स्वरूपी होता दृढबुद्धी आपण कैचा. आपण मिथ्या साच देव देव भक्त अनन्य भाव या वचनाचा अभिप्राव अनुभवी जाणती. जे संत महात्मे आत्मनिवेदन जाल्ल्यान तांगेले तांक कळटा कल म्हणटस म्हण. या नाव आत्मनिवेदन ज्ञानियांचे समाधान नवमे भक्तीचे लक्षण निरोपिले. पंचभूतामध्ये आकाश सकळ देवामध्ये जगदीश नवविधा भक्तीमध्ये विशेष भक्ती नवमी. नवमी भक्ती आत्मनिवेदन न होता न चुके जन्म मरण हे वचन सत्य प्रमाण अन्यथा नव्हे. त्यामुळे खंयच्याय पायरीर का जायना तांतू तुम्ही परमेश्वरांत एक रूप जावं का हे महत्वाचे कळलं न्हय. ऐसी हे नवविधा भक्ती आमगेले हाका समजायशी आमगेली प्रकृती समजायशी आमी खंयचे पूण एक सिलेक्ट करता. मस्त योग असता ती ज्ञान योग आमकां जमचे ना प्रापंचीक आसत आमी हें ना तें ना म्हूण म्हणूं जायना. योग आमकां करूं येदो सगळें जाल्यार कितले थाय करूं जाता. आम कितले जाल्यार मूळ मुख्य समर्थ सांगता ती की दोन वेवसाय करता ती. एक आतां आमगो तसं मस्त लोक तांगेले दोन वेवसाय असतात. एक गौण असता आणि एक मुख्य असता. तर गौण व्यवसायान तांकां जर नुकसान जालें ते दे डोंट बॉदर कळ्ळें. म्हळ्यार ते सगळें मुख्य वेवसायान तांकां भरून काडूं जाता जाल्यार मुख्य वेवसायान तुका गडबड जायना अशी ती पळयतात. तशें आमगेले प्रपंच आनी परमार्थ. परमार्थ मार्ग हो आमगेलो मुख्य वेवसाय आनी प्रपंच हो गौण. तर प्रपंच करता आनी प्रपंचाची मदत जाता परमार्थ करतना जाल्यार प्रपंचान कले लॉस जाल्यार आमी काळजी घेवं का लॉस जायनाची जाल्यार तांची जास्ती बॉदर करची ना. जाल्यार परमार्थाच्या हातून आमगेल मार्गारी आमगेल आनंद यात्रे मार्गार कले विघ्न या नाशी आमी पळोवं का. ऐसी हे नवविधा भक्ती केल्या पाविजे सायोज्य मुक्ती. सायोज्य मुक्ती मेळटा. सायोज्य मुक्ती स कल्पांती चळण नाही. बाकी तिही मुक्ती सा हे चळण सायोज्य मुक्ती अचळ जाण. त्रैलोक्यास होता निर्वाण सायोज्य मुक्ती चळेना. अवघिया चत्वार मुक्ती वेदशास्त्रे बोलती तयामध्ये तीन नासती चौथी ते अविनाश. आता खंयची चार मुक्ती ते सांगल्या. पहिली मुक्ती स्वलोकता दुसरी ते समीपता तिसरी ते स्वरूपता आणि चौथी सायोज्य मुक्ती. ऐशिया चत्वार मुक्ती भगवत भजने प्राणी पावती हेची निरूपण प्रांजळ श्रोती सावध पुढे परिसावे. आता एक ह्या खरें एंड करिशिल्लें जाल्यार आमकां मुक्तीचें एक आकर्शण आसता न्ही हें तुम मेळटलें म्हणून. तर सायोज्य मुक्ती मेळटा आत्मनिवेदन केल्यार ताजे खातीर पूण हें आयकया ती नाल्यार आमकां कळटा आमी अरे वा इतलें आमी करता ते आमकां मुक्ती मेळ्ळी म्हूण ना. ते तीन मुक्ती हें ना ती म्हूण तांणी सांगल्या परमनंट ना ती. फक्त सायोज्य मुक्ती जी आत्मनिवेदन भक्तीन आमी एक जातात देवांतून आत्मज्ञान जाता ती एकच सायोज्य मुक्ती आत्मनिवेदनान मेळटा. त्यामुळे ती खंयच्याय 8 पायऱ्यान खंयच्याय पायरीन का जायना एक रूप एकाग्र जावन ते करा ती
आणि त्या चौकांती आत्मनिवेदनाच्या आणि कड्डेर गुरु शरण वचती गुरु आपले म्हणतात इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे आत्मनिवेदन भक्तिनाम समासनोम. मंडळी तुमगल मस्त वेळ घेतलं. हा गुणगुण वचुले समर्थ उलोन घेता वचुले हा उलयता वचुले कल उलेल वचुले म्हाका कळना सॉरी म्हाका टायम जालो. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. आता ही आत्मनिवेदन भक्ती खरें जर घडलेलं असल्यारी अर्पण करचे सारखे कले बर ना जाल्यार हेवे शब्दची ते शब्द पुणी आम्ही अर्पण करतात आणि आमगेल अजूनही आत्मनिवेदन भक्ती जावंक का म्हणली प्रार्थना करून आम्ही हे विवेचन पुष्प समर्थांगेल्या श्री रामागा चरणाचेर घालया. जय शंकर. नमस्कार. थोडो वेळ झालो थोडो सॉरी. जय जय रघुवीर समर्थ.